आमी हें बील की प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयान गोंयकारां खातीर जावचें हें एक म्हणल्यार मॅन्डेटरी करपा खातीर एक बील आमी गेले खेपे मूव केलें. हें दुसरें फावट आमी हें बील परते इंट्रोड्यूस केलां. तें बील गेले खेपे लॉ डिपार्टमेंटाच्या वेटिंगा खातीर गेले म्हणून हाडलें आनी थंयच तें म्हाका दिसता लॅप्स जालें. म्हणटकीर फुडें केन्नाय सरकाराक विचारलें जाल्यार सरकार तें बील लॅप्स जालें म्हणून सांगतलें. फॉर एग्जाम्पल पोगोचें बील तें तशेंच लॅप्स जालां आतां. सो तश्यो वस्तू लॅप्स जाल्यो म्हणून उरूंक जायना. हाजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी सरकाराचो स्टँड हाजेर कितें जावंक जाय, कितें आसा तो लोकांक कळूंक जाय. ताजे खातीर आमी हें बील परतें आमी एकदां इंट्रोड्यूस केल्लें आहा. जेन्ना तें बील प्रायवेट मिंबर बील म्हणून जातलें तेन्ना तेजेर फुडल्या डिस्कशनाक आमी पूर्ण म्हायती दितले. दुसरे कडेन हें कितें आसा, हें जावन आमच्या स्थानीक भुरग्यांक म्हणल्यार प्रायोरिटायजेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें कशें जातलें आनी गोंयकार म्हणल्यार कोण हें सगळें डेफिनेशन हातूंत येतलें. पूण सरकारान हे बिलाचेर आपलो स्टँड सांगचो आनी बील डिस्कशनाक येवचें हें म्हजो इंटेन्शन आसा.